Kenny and this MLA, Louis Alemo, they are jointly organized. In this camp, we are doing all the health checkup, like general medicine, endocrinology, ECG, echo, blood test, cardiology, and respiratory medicine, orthopedics, neurosciences and physiotherapy, eye checkup and ophthalmology, ENT, dermatology, pediatrics, oncology, and along with OBG, dental, general surgery, and laparoscopic surgery, gastroenterology, urology, Ayurveda, and homeopathy. Make this camp you have to utilize properly. Once you register, you can give a blood sample. You have to go to your respective OPD. You meet your consultant. After your consultant, you will get a consultation. They will advise you what you. They will suggest you what further if you have investigation or what. If you have any further issue, they will give you one yellow card. That will further will take care. And we have medicine, if you require medicine, they will give the medicine. If you have any doubts, then please come and ask me. आयच्या दिसाक खूप खुशालकाय भोगता तेन्ना खूप गरजेचे आशिल्ले आमच्या वाठारांत एक हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज करपाक आनीक पयली सुवातेर हांव केएलईच्या डॉक्टरांक आनी खास करून म्हाका आलमाक देवबरें करूं म्हणटा थँक्यू ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कुंभोज कॉन्स्टिट्युएन्सी केएलई तुमकां सगळ्यांक खबर आसा इज वन ऑफ द प्रिमियम हॉस्पिटल्स इन द कंट्री आनीक प्रभाकर कोरे आनीक तेगेली टीम जायती जी वर्सां जाली सर्वीस करता आनीक सुपर स्पेशालिटी इतले दोतोर हिंगा आसता जायते आमचे गोंयचे लोक जेन्ना सारके ऑपरेशन गोंयांत जायना त्या वेळार जायते आमच्या पेशंटाक केएलई रिफर करता पयली सुवातेर केएलई आनी मेडिकल रिसर्च सेंटर डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल हेका हांव देव बरें करूं म्हणटा पावलो म्हणिल्लो आमचे स्वप्न आशिल्ले की आमच्या वाठारांत जे हेल्थ सेक्टर हाचे उदरगत करपाक आमी जायती पावलां मारलेली आसा सादारण एक वेलनेस सेंटर ऑलरेडी आमच्या भागांत आमी इनॉग्रेट केलेले आसा तेजे नंतर चांदोरचे हेल्थ सेंटर जे पळय हेजे अपग्रेडेशन ताबडतोब जातले एक बरें अर्बन हेल्थ सेंटर आमच्या वाठारांत आमी ऑलरेडी प्रपोज केलेले आहा आनीक दीस म्हाका दिसता डे नायट थिंगा काम चलता आनी 2 फ्लोर म्हणजे टर्माच्या एंडिंगा फुडें आमी हे हॉस्पिटल बांदपाक आमी म्हाका दिसता आमचो प्रयास आसा आमचो प्रयत्न आहा आज हेल्थाच्या निमती म्हाका दिसता गोंयांत हांव सदांच म्हणटा इन गोवा देर इज अ हेल्थ क्रायसिस जे रिफरल आज आमचे काँग्रेस पक्षान जेन्ना अर्बन हेल्थ सेंटर जावं प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे जे गोंयभर जे बांदलेले आज परिस्थिती एकदम गंभीर आसा गोंयभर आज जे रिफरल जाता हजारांनी हे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे जे हॉस्पिटल आसा ह्या हॉस्पिटलात जे आज साधारण म्हाका दिसता हे रिफरल हॉस्पिटल जालेले आसा सुविधा सारकी ना सरकारा कडेन आमी जायते प्रयत्न केले जायते झुजले पूण ह्या सरकाराक पळोवंक ना जावं सुविधा आमकां सांगलेली जे कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटान कॅट लॅब जातले म्हणून आमी जेन्ना पयलेच आमदार जाल्ले त्या वेळार ही सुविधा येतली म्हणून न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट जातले म्हणून पूण चूक जाता ह्या सरकाराक हेल्थाचे कांयच पळोवंक ना आनीक आमचो लक्ष आहा जेन्ना आज जीएमसीचेर इतलो भार जाता इतले म्हाका दिसता पेशंटाक आज इतले त्रास जाता खास करून हार्टाचे ऑपरेशन 2 महिने 3 महिने वेटिंग पिरियड जाता हे सगळे आमी जेन्ना गोंयचे हेल्थ मिनिस्टर लागीं सांगले म्हाका तरी दिसता आज सांगपाक मुख्यमंत्र्यान सांगता ह्या सरकाराक पळोवंक ना ह्या मंत्र्याक पळोवंक ना लोकांनी काळजी सांबाळपाक पळोवंक ना हेल्थ इज वेल्थ जे बाब हेल्थरान सांगला आणि आमचे प्रयत्न आसतले आमच्या वाठारांत जालेच पूण आमचे प्रयत्न आसतले की असले हेल्थ कॅम्प दूख जाता कित्याक जे गोवा मेडिकल कॉलेजान जे हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केले ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी पत्र बरयले सरकाराक आमच्या वाठारांनी हे कॅम्प जावपाक जाय म्हणून पूण एकूय ऑपोजिशनाच्या आमदाराच्या मतदारसंघात गोवा मेडिकल कॉलेजीन कॅम्प करूंक ना सगळे रुलींग
मतदारसंघात केलेले आसा. हेल्थ म्हणटा तेजेर पॉलिटिक्स करपाक श्रीमण. पण हांव कित्याक म्हणटा, ह्या सरकाराक म्हाका दिसता आमी सांगपाक जाय, म्हाका खात्री आहा आनी तुमकां सांगता 2027 काँग्रेसाचे सरकार जातले आनी त्या वेळार हे हेल्थ कॅम्प असले हेल्थ कॅम्प म्हयन्या आमी एक मतदारसंघात 40 मतदारसंघात करतले. ते भायर बरी मेडिकल सर्वीस आज हेल्थ सेक्टरान खूप गरजेची आहा. ती बरी सर्वीस लोकांक पावपाक जाय. आख्खे देशभर हे आहा. पण आमच्या वाठारांत सादारण किडनीचे ऑर्गन ट्रान्सप्लांट जावं लिव्हर ट्रान्सप्लांट हे गोंयांत जायना. खर्च जाता ऑलमोस्ट 13-14 lakhs. पूण सरकारा लागीं हांव मागता लोकांक त्रासान घाली नाका. आज हांव म्हज्या व्हॉलिंटियरांक सगळे नांव घेवना, सगळे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक पावट तुमकां भावलो भयणीलो सांगपाक सोदता, एक हेल्दी कुंकोलीम करपाक आमी प्रयत्न जे मारलेले आहा आनी हे प्रयत्न बरे जातले. अर्बन हेल्थ सेंटर जेन्ना जातले हिंगा आमी दोतोर कुराडे दोतोराक आपयले, पण कांय कारणाक तो पावंक ना. दुसरे आमचे कुंकोळच्या डॉक्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कुंकोलीम हांव रावता. हे हेल्थ कॅम्पाचे फॉलोअप सर्वीस पासून तुमी घेतले म्हणून आनी बरे भाशेन हे हेल्थ कॅम्प जातले म्हणून सगळ्यांक तुमकां काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा. गुड मॉर्निंग. Good morning. माझे राज्य कुंकोळीचे आमदार लीडर ऑपरेशन बाबुरी आलेमाव, ताची पत्नी मेलिसा बोलरायजा, डॉक्टर आलम, ऑल द डॉक्टर्स, प्रेस ऑफ मोगाळ कुंकोळच्या बाळगोवान गोंयांलो ताचे मुन्या हेल्थ इज वेल्थ. आनी म्हाका दिसता बाबुरी आज हे मेगा कॅम्प केला हेच्या पासून आमी सगळ्यांक ताका शाबासकी दिवपाची गरज आसा. सगळ्यांक ताळयो मारच्यो. आनी जेन्ना तुमचो आमदार बाबुरी आलेमाव म्हाका दिसता सगळ्या वाटांनी उदारगत करता. ताणें चिंतले तुमच्या आरोग्या बद्दल, तुमच्या हेल्था बद्दल आनी विथ केअरली डॉक्टर्स म्हाका दिसता हे व्हडले कॅम्प म्हाका दिसलें आमदार 500 लोक जातले काय म्हणून. तर आता सध्या म्हाका दिसता 700-800 मायल लोक आहा आनी बाय आफ्टरनून more than 1,500 लोक फायद घेतलो. इवन मोर दॅन दॅट. आनी उद्देश इतलोच की कुंकोळकारांची भलायकी, गोंयचे भलायकी चिंता तो पण कुंकोळकारांचे भलायके पासून बाबुरी हे कॅम्प केला. बाबुरीक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां आमचे केपेंचे वाठारांत थोड्या जाण म्हाका दिसली पळय लास्ट मंथ आमी DMC आमगे बार्ली कॅम्प केल्ले. बट आय थिंक सो दीस इज वेल ऑर्गनायज्ड. बरे भाशेन केला. स्कॉलाक म्हाका दिसता एज्युकेशन सोसायटी फादरान तांकां आमचे करपाक गरज आहा. कित्याक बरो सुवात बरें सिस्टमॅटीक हें चालू आहा. दोतोरी भरपूर येयलाय कारण एंट्रन्स एज्युकेशन बरें मागीर दोतोर येयलाय सो हेजो फायदो घेया. आनीक बाबुरी तांचे फॅमिली बरोबर भलायक दिवं काम करपाक दोगींचो बापूय उगडास करता भुरगो तोच काम केलें तूं बसोता तेगे चेड करता. दोगांक बाबुरी बरोबर रावाय. हेच्या मुखार कुंकोळचे गोंयचे जर उदार करता कुंकोळची उदार करून संस्था मुखार बरोबर जातली हे सरपंच आनी व्हडली बाबुरी आनी एंटायर टीम हे भितर जायना. आख्खी टीम तेजे बराबर काम करता. आख्खे टिमीक ताजो महोत्सव बरोबर करता.